रेड चिली त्याच फ्लेवर मारता सारको मस्तीन म्हाका भिवयलें गायज तोंड केल केसोलें सो गायज हांवें तोंड केलें तें चोय तें बील आसतलें आनी म्हाका स्कॅनूय करपाक असो जाय न्हू तुमकां दिसती पड जाल्यार नाका इन हेल्थ MRI मेकिंग हेल्थ केअर बेटर. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बरी आहे म्हणून ते बशी हांव अलिशा आणि टायगर आमी आहाय बरी. सो गायज आज न्हू आमकां जायतें काम आहा. पयलीं सद्या आमी डेकोरेशन काडटाय. डेकोरेशन काडपा जाय प्लस आमगेली लॉन्ड्री आहा, लॉन्ड्री करपा जाय आणि प्लस म्हाका आयज स्कॅन आहा MRI स्कॅन. हांवें तुमकां सांगलेलें लास्ट टायम आमी गेलोली आमगेले मागीर ते मातशे फेल जाले म्हणजे 2 पाटी आमकां 2 कोडी डिफरंट प्लेसीस दिले तेणे. सो आमी एक कोडी प्लेसीर गेल्ली आणि दुसऱ्यान दिलो आमकां दुसरी प्लेस. सो 2 कोडी आहले. सो ती दोनूय कॅन्सल जाली त्या दिसा. आय मीन आमकां थिंग गेल्ली थिंगा मागीर दुसरी कोडी वचोंक मेळको ना कित्याक ती 1 वरा वाट आहली आणि आमी तो अपॉइंटमेंट आमगेलो रिबूक केल्लो. सो फायनली तेणी आमकां आयज अपॉइंटमेंट दिला आणि आमी मागीर थिंगा अपॉइंटमेंटा वयतली. सो आमगे MRI स्कॅन करपा. एक्चुअली MRI स्कॅन हांवें 2 पाट केलोलें पयलें जेन्ना म्हाका एक्सिडेंट जालो तेन्ना 2-3 years बॅक. आणि आतां परत तें करपा जाय म्हाका बेश्टें तेंकां चॅक करपा जाय जस्ट वॉन्ट टू सी इफ आय एम कंप्लीटली फिट ओके लायक कितें आहा यू नो 2-3 वर्सां दुयेंस परत येवपाचें शकना कित्याक आमगे तकली धाडलो न्हू ताका लागून. सो एनीवेज इट्स जस्ट अ नॉर्मल चॅक आनी हांव थिंग वयतलो. पयलीं सद्या बारीक बारीक कितें काम आहा तें करतलो आनी मागीर थिंग वयतलो. आनी तेच भशेन गायज आयज वेदरूय बरो आहलो. यू नो भैया आनी दिदी म्हाका ती भायले आपयताली म्हळ्यार तेणी तेंगे ट्रेडिशनल कितें केल्लें अशें स्वीट आनी स्पायसी डीश कितें ऑरेंज अशें तुमकां दाखयता हांव. सो म्हाका आनी अलिशाकूय दिलें तेणी. सो हितून ऑरेंज आहा, मिरसांग आहाय आनी योगर्टूय आहा. हांव नका तेंगे ट्रेडिशनल खंय तें ती कोण खाताय. आनी न्हू काम अलिशा यांचंय. हाय गायज कशें आहाय तुमी सगळीं? ताका दाखयता हांव भैया बाबीन कितें दिलें तें. हाय म्हण बरी. आनी हय भैया आनी भाभी म्हाकाय आपयताली भायर दोगांयकूय योय म्हण बसपाक. बरें वोत येयलो थंड आहलो मरे आनी वोत येयलें. सो ती म्हणपा लागली भायर योय. हांव म्हणलें मातशें कामाचें बिजी हांव घरा कडेन काम करतालें. सो मागीर हातो म्हणलें हांव आनी हांवें तें थिंगा दवरलें. बट आय थिंक बाय द लूक ऑफ इट ती कोत्त्या दोणा हांव एक्चुअली फूल चोवपा पावना रे. हांव ऑरेंजीस चोयलोली. सो तेणें ऑरेंज घायलो मरे तितून आनी मुको मिरसांग मागल्यो आमगेले शेपडा नॉट कश्मीरी हा शेपडा त्यो तेणें क्रश करून घायले. या सो गायज चोवपाक शकता हितून बारीक मिरसांगे हाय क्रश करून घायलेल्यो आनी योगर्ट आय थिंक दॅट इज योगर्ट कोरिएंडर आनी ऑरेंजीस आय डोंट नो आनी ती स्पायसीस घायले ते हितून. बट तुमकां कोणा जाय जाल्यार हांव मागीर सांगता रेसिपी. समथिंग बट वी विल टेस्ट इट फर्स्ट. आमी टेस्ट केलो ना अजून टेस्ट केला. पयलीं सद्या आमगे ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर टेस्ट करतले. ते सकाळीं आयले पूण ते मातशें आंबो स्पायसी पा म्हूण हांवें ते खावना रे कळटाले. सो गायज हांव ते टेस्ट करतलो आनी तुमकां मागीर सांगतलो ब्रेकफास्ट करताय. सो हांव क्लीन करता गायज कित्याक मामी ती गेली न्हू काल आमी रात पिझ्झा खायलो. कितलो टाइम जालो जाण तो कमेंट ऑफ द डे केलो मरे आनी हो न्हिदो गेलोलो कमेंट ऑफ द डे हांव कोत न्हू बसो न्हू लेटू आनी आपण जेल्लो ना असो न्हू होय पोटा एक भूक लागली 1 o'clock न्हू 1. It was around 1:15 आमगे डेली आमी पिझ्झा ऑर्डर करताय ती कोर म्हणपा लागलो. सो डॉमिनोज आमी सदां डॉमिनोज करताय बट ते बंद आहलोले. देन वी ऑर्डर्ड from Pizza Hut. आणि we ordered 1 liter किती 1.5 liter Pepsi होय व्हडली बॉटल गायज व्हडली मोठी. हाडले मागीर हांवें खायले हेजे बरोबर. म्हाका भूक लागलो कित्याक आमी अर्ली लंच केलो डिनर केलोलो न्हू रे काल. सो टायगर इज कम टायगरा घेवन येता. सो अर्ली डिनर केलोलो बिकॉज तुमी जाणा हांव सदां बाय 5-6 खाता रे. सो आपूणूय जेयत म्हणपा लागलो म्हजे बरोबर काल बेगीन न्हू. मामी ती गेली आनी आमी जेवपा बसली. सो गायज एक भूक लागली म्हूण मागीर पिझ्झा ऑर्डर केली तशी मागीर तेजे बरोबर पेप्सी ऑर्डर केली एक म्हणलें पेप्सी सोदता गड कित्याक हाडूं ना आनी पेप्सी घरान
ओ पिझ्झा खायला ती खायला आणि आखी पेप्सी पिलाव न्ही उठ म्हणल्यार सकाळ म्हाका सांगता पण आखी पेप्सी पिलो खंय सो गायज म्हाका न्हू एसो ताण लागलेली सारकी हांव न्हू हांव एक्चुअली पेप्सी पिना म्हाका लायक जायना आणि चाप काडटा हांव उकडी तोंडी जात म्हाका पेप्सी हाली पेप्सी पिल जाल्या तोंड आनी कितें तोंड उदो तोंड पिल्यार म्हाका कांय जायना हाली पेप्सी पिल जाल्या हांव न्हू कित्याक लागून सो हांवें आख्खी बॉटल ती पेप्सी काबार केली आनी प्लस फ्रिजान न्हू पेप्सी टीन अराउंड 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग उठोल तेन्ना न्हू पेप्सी टिनूय पिला सो हांव नका कित्याक मू म्हाका इतली सारकें तोंड जाय आहलोलें आनी एनीवेज हांव चयलो तुमगे पात्र हांव भायल्यान आहलोलो आनी एक्चुअली हांव तुका भायल्यान दाखयतो आहलो कित्याक हांव भायल्यान आहलो न्हू पयलो येयलो तो शे गुड मॉर्निंग माय बॉय गुड मॉर्निंग एवरीवन आली पुट माय हुडी सो गायज हांव भायर वचपा आहलोलो आनी आणि हांव करता लॉन्ड्री कित्याक मामी ती येयलो आहलो न्हू सो सगळें बेडींग वॉश करून भितर उडयतले ओके गायज तुमकां दाखोवया भायल्या मातशें वेदर यू वॉन्ट टू कम अगेन आउटसाइड भायल्या वेदर बरो आहा गायज आलिशा दाखयता तुमकां ओके लेट्स गो आउटसाइड सो गायज भायल्या चोवपाक शकता वेदर काय बरो आहा तो बरो सानी बट स्टील बरें थंड आहा सारकें तेका लागून हांव हुडी घालून आहा आनी भितरूय गायज बरें थंड खाता हांव नको कितें मो वोत चड आहा बट स्टील चड थंडी आहा काल तरी स्नो पडलोलो मातशें आनी मागीर इतली थंडी आसो ना बट आयज वोत आहा बट भरपूर थंडी आहा आनी चोय गायज काय बरें मोडपचें काय बरें आहा तें सो गायज एशको वेदर आहल्यार बरो दिसता आनी म्हाका स्कॅनूय करपाक वचो जाय न्हू बरें आयज बरें पडलें आनी हांव मातशें बेगीन भायर सरतलीं ते लास्ट टायम तेंगे मिसअंडरस्टँडींग जालोलें सो आतां हे पाटी एकू दिला आनी बोगलेकू दिला बोगले म्हणल्यार तो मागीर सोदूं पडना अशी तशी लेट जायना जावपाक सो हांव दुसरे पाटी आतां मिस करपा जायना म्हज्यान तेका लागून बेगीन वयतलो मातशें आनी मागीर तुमकांय दाखयतलो ओके दाखोवपा मेळटा जाल्यार सो गायज या पयलो ब्रेकफास्ट करुया आनी मेळया तुमकां ओके सो गायज आतां आमी आमगेलो ब्रेकफास्ट करताय ब्रेकफास्ट आहा जॅम बटर आनी चीज आलिशा घेवन आहा काडे केक हांव नको तुमकां कितें म्हणटाय दिलो ती कोणे काजरा बांदताय ती जाणा लास्टा हाडटाय ती तेसो केक आनी बरी लागती आलिशा गेली सारकी फेवरेट आनी तेच भाशेन गायज भैया तितून कितें दिल्लें न्हू ऑरेंजाचें तेंय टेस्ट करून हांव तुमकां सांगतलो ओके सो हांव करता म्हगेलो जॅम ब्रेकफास्ट विथ ब्रेड बटर and cheesy dol mere आणि चीजूय दवरला आय विल सी बोथ कॉम्बिनेशन कोण चोयतलो बेश्टें कितलें बरें लागते ओके गायस आणि करता चीज बटर आलिशा आपल्यागे हाली केक खात खंय I just one piece म्हाका नाकेशें खावपा रे I'll try this Bhaya's thing. Why don't you try it meantime? Oh, you want to eat cake? Just one piece of cake and then इले करून आतां टायम नाकेशी सकाळ टायम स्वीट लायक टू स्वीट गायज हांव नको रात केसो पिशेश लागले ते म्हाका आय मीन कोलाचे कोगत कोक पिला येदी मोठी बॉटल सारकी व्हडली सारकी नाच केला आनी वयल्या फ्रिजा आहलो ती पिला 3 म्हाका दिसता म्हाका पत्ती थोडी जावपा आहा कोणा लायक ब्लॅक केक ही फ्रूट केक न्हू रे पयला हांव पोसता आहलो जाणटे ती मागीर म्हाका बरी लागपा लागली ल्हान आसतना म्हाका राग येता तितू ते फ्रुट्स खा म्हणजे अशें करून गायज म्हाका न्हू खाडे केक लायक बट इतली लायक जायना म्हाका दिसतूच 1 पीस 2 पीस जाले बट तेन्ना ते काजरा मेळटाले न्हू ती केकू आनी ती केक घेवन 1 पाट घेताले मागीर आनी 1 पाट घेताले 2-3 पीस घेयले बगर गारोस नासले कळ्ळें तुका सो बट इट्स दॅट fun moment isn't it when they give like take away the taste करून ते भुरगेपण न्हू ते भुरगेपण करताले आमी भुरगे आसतना ते सो हे म्हणजे उमेद तेश ती केक मेळ्ळी ऑलरेडी बट स्टील टेबल पीस अशें हांव टेबल पीस दवरताले हांव म्हणटाले अंकल आंटी तुका नाका ते टेबल पीस नाका सो तेगलोय घेवन वयताले ते भाशेन उमेद तेशी म्हाका 2 टेबल पीस मेळ्ळे ते केक मेळ्ळा भुरगेपण न्हू सो बरी उमेद येताली ती आतां भुरग्यांक पडले आतां भुरग्यांक आती असो 1, 2, 3 टेबल पीस दिले जाल्यार तिका 2 वयताले ते व्हरपा लेगून ना ते तेंपार आहलो न्हू ते भाशेन आतां सगळें चेंज जालां सो ओके गायज आमी करुया पयलो ब्रेकफास्ट आनी मेळया तुमकां मातशें वखदान ओके गेल्यार ट्राय करुया सो गायज बरे चिली पीसीस आहाय तितून क्रश केलो पडटा सो ट्राय करता आनी तुमकांय सांगता ऑयल इन इट एज वेल ना ओ योगर्टार येता अशें करून मातशें अशें टेक्स्चर
कितने सो गाइस इथं नो डिफरंट टाइप स्पाइसीज आहे तीखा आणि लाईक चाट अशा चटपटा अशा समथिंग then I won't have नो इट्स नाईस इट्स लाईक कित म्हणा तुमका गाइस आंबट गोड तितून जायत भशे स्पाइसीज आहे मिसळ हा रेड चिली त्याच फ्लेवर मारता सारको yogurt also no सो कित म्हणा तुमका चाट अशे सम काइंड ऑफ चाट ऑरेंज चाट मे बी ओके सो एनीवेज इट्स it's नाईस actually nice why did you make that face माग बिवेल मध्ये तुये ना पहिले तोंडाक घातल्यात ना लाईक the spices स्पायसी हा टँगीनेस हा स्वीटनेस हा oh, it's actually quite nice आणि बरं लागतं but and मस्त माग बिवेले guys तोंड केल कसले सो गाइस हांवें तोंड केलें तें चोयलें तें बील आसतलें आनी मातशें शॉक पडटा तें चोयलें आनी भायल्या वचोन गाइस हें हालतें no apparently it's meant to be eaten like that bre म्हाका दिसता हे भायल्या बसून सकाळी फुडें भायल्या बसून बरें वता धूप में ऐसा खाता है शायद क्या बोलता है भैया वॉच करता है तो बताओ जरूर ओके सो गाइस बरें लागता ओके तुमकां चड रुची काडना it's actually nice तुम रेसिपी जाय जाल्यार मागता रेसिपी जाय जाल्यार मागीर सांगता ओके सो गाइस मेळ्ळ्या तुमकां मातशें ओके सो गाइस आमी न्हू डेकोरेशन काडटाली ऑलमोस्ट काडला हाली क्रिसमस ट्री हिंगाचें बावल्ला लिविंग मात उरला आणि काटकाटां गाइस टाइम जालो कित्याक ते काण बेश्टे तशें उडयलें न्हू मागीर कुजार करूंक मेळना ते सारकें डेलिकेट तुमी जाणाय लायट्यो आनी ते सगळे सो बरे भाशेन दवरूंक पडटा सो काटकाटां टाइम जालो आनी टाइम जाल तो खबर ना आमकां उगडासो ना असो हय लायक वचपाक टाइम जाल म्हूण जाणा आमी अपॉइंटमेंट बट एनीवेज स्टील टाइम आहा आमकां सो हांव रेडी जालो अलिशा रेडी जाता आनी वयतली आनी तेच भाशेन गायज हांवें न्हू दिदी विचारलेलें कितें म्हणटाय काय मग तेका सो गायज तेका म्हणटाय खंय माल्टा ओके ते ऑरेंजीस कितें घालून ते हांवें तुमकां केदो दाखयलो ते तेका खंय माल्टा म्हणटाय आनी जेन्ना खंय वत येता न्हू तेंगे गांवांत तेसो कोत्ताय आनी सकाळी फुडें भायल्यां बसून खंय खाताय सो ते खंय तेंगे ट्रेडिशन म्हणजे तेल म्हणटरी वता घेवन बसून खावप खंय ते ओके गायज माल्टा म्हणटाय तेका ओके सो गायज आमी फायनली रेडी जाली आनी वयताय आतां आनी दाखोवया तुमकां खंय वयताय आनी कितें तें ओके स्कॅन करूंक वयताय बट खंयचे कडेन तें तुमकां मागीर दाखयता ओके सो गाइज आता आम्ही पावली बट द थिंग इज वी डोंट नो वेअर इट इज आता आम्ही विचारताय कोणाकडे आणि मागीर मोबाईल या सो गाइज चोया खंयचे कडेन तें आनी मागीर तुमकां सांगता ओके बरें जालें आमी मातशें बेगीन येन कित्याक न्हू अशें जाता जेन्ना तूं नोको ती प्लेस आनी येन मातशें सोदूं पडटा न्हू सो गूड थिंग वी केम अर्ली सो गाइज चोया खंयचे कडेन तें आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके सो गाइज भायल्या एसोली तोंडे आहा आनी आमी आख्यो वगत सोदताय हिंगीच जाताय थिंगीच जाताय गाइज ते आमी थोडे मुखारू आहा आनी इट्स अ मोबायल थिंग लायक यू नो इन हेल्थ MRI सो यू नो हांवें केन्ना चलना म्हज्या लायफाक आनी इवन दो आय सॉ दॅट बीग ट्रक बट म्हाका हें जालें ना म्हणजे तो हेश आसतालो आम बरी भितर चोयताय आजदा गेली भितर फाटल्या आजदा आहा हय सो गाइज तुमकां दाखयता NHS इन हेल्थ क्लिनीक कितको आहा ते आनी विच इज गूड बरें सारकें आनी म्हाका सिटींत लेगून अशें करून आसतलें मू तें म्हाका बरें व्हडलें हॉस्पिटल आसतलें मू सो दाखोवया गाइज तुमकां ओके सो गाइज हेंचोय जावन आहा तें NHS इन हेल्थ ओके तेंगेलें क्लिनीक MRI थंय तुमकां दिसती पड जाल्यार नोका इन हेल्थ MRI मेकिंग हेल्थ केअर बेटर सो गाइज आनी ते दिसूय आमी आख्खे सोदताले बट आमकां मेळो ना बट फायनली हेंचो हिंगा आहा यू नो हांव गाडी घेवन येता हांवें चोयलें तें बट हांव लायक हें आनी केसो कंटेनर काय मो बट एनीवेज या भितर आनी दाखोवया तुमकां सो गाइज फायनली पावले आमी हेंचोय ओके जस्ट नॉक आनी हेचो स्ट्रेचर भायल्यान न्हू आहा हिंगा सो लेट्स सी भितर चोया कितको तें एनीवेज एलावड आसपाना भितर कित्याक यू नॉट अलाउड टू टेक एनी मेटल वा एनीथींग नो कित्याक MRI न्हू ती सो सगळें काण दवरूंक पडटलें पयलीं सद्या आमी शिया मोरोंक पडलें दिसता म्हाका सो गाइज घोडी हालींशा भायल्यान रावंक पडत कित्याक मोबायल सेंटर न्हू ते धाकटे सो लेट्स सी सो गाइज आमकां न्हू आनी 20 मिनटां आहाय सो नो वील गेट ब्रिंग आवर कार हियर
आणि मागीर थिंग गाडया बसया. सो गायज आमकां 20 मिनटां आहाय अजून. सो तो म्हणला पेशंट आहा ऑलरेडी थिंगा. नो शॉपिंग विल डू लेटर. सो गायज हिंगा आजदा आहा चंय केद दोळे आजदा आहा तेसो. सो शॉपिंग आमी मागीर करतली. एक MRI पडना, एक शॉपिंगा पडना. सो आतां आमगे गाडी हाडटा हिंगा आनी गाडया बसून 20 मिनिट्स रोखड्यो वयतल्यो त्यो गाडी घेवन येता. थिंग वयताय म्हणल्यार एक जाल्यो 5 मिनटं. तुमकां उलयता म्हणल्यार जाल्यो 5 मिनटं. जालो टायम तेगे स्कॅन जातलो रोखडें. ऑलरेडी देर इज अ पेशंट. ओके सो येस फायनली पावली. आनीक गायज न्हू भायलें इतलें बरें दिसता. बरें फाटल्या सिनरी चोय काय बरी ती. बट द ओनली थिंग इज व्हेरी कोल्ड फ्रीजिंग. आतां पास गोड जाले झेल सारको. चलया गाडी घे आनी थिंग रावया मातशें. सो गायज चोय हिंगा केद दोळे आजदा आहा ते. आनी गायज चोय हिंगा सिनरी काय बरी काय बरें दिसता भायल्यान. लुक एट दिस. ओ माय गॉड. सो गायज आतां फायनली मुगेलो टर्न. सो या लॉक करूया आनी या भितर. एनीवेज भितर तुमकां कांय दाखोवपा मेळपा ना कित्याक इट्स अ मोबायल ट्रक एंड यू आर नॉट अलाउड टू टेक द फोन इनसायड. ओके ते लॉकर दितले म्हाका. सो हांव मुगे सगळें लॉकरान दवरतलो. आय हॅव टू रिमूव एवरीथींग. हें सगळें काडून पडटलें आनी ते तेगे धाकटें कितें आय मीन नायटी अशी दितली. ओके आय विल सी यू गायज लेटर. सो गायज हेंचे आमगेलें स्कॅन. सो गायज हेंचे फॉर्म दिला हें आख्यान बरोवपाचें आनी उरला तुमकां मागीर दाखयता. ओके सो गायज म्हाका हो लॉकर रूम दिला धाकटो असो. हें आमगेलें लॉकर आनी हांव एक बसोन ना हें पळयतालो. ओके सो गायज हें शाटल्या कांय दाखोवपा मेळपा ना. यू आर नॉट अलाउड. ओके तुमकां हांवें पयलें बारीकशें दाखयलो. तो आमी कितें म्हणटा तो MRI स्कॅन कोत्ताय तो. आनी दॅट्स इट. आय कांट शो मोर. ओके गायज तुमकां मेळया MRI स्कॅन करुया आनी मेळया तुमकां भायल्यान. ओके सो गायज फायनली जालें. म्हाका इसुलीचें गेली भितर. सो 15 मिनटां केल्ले. 15 मिनटां गेले आख्खी फूल बॉडी आनी 15 मिनटां मुगे दुखली. सो लेट्स सी रिजल्ट येता खंय 5-6 दिसांनी. मे बी इट टेक्स 2 weeks डिपेंड्स. ओके मागीर सांगया तुमकां. सो गायज फायनली इज डन. बाय डॉक्टर. बाय बाय. सो गायज जालें. म्हाका इसुलीचें मेली तूं सांगनाका. एनीवेज चोय गायज भायर येता म्हणल्यार टायम चोय. टायम चोवपाक भरपूर जालो दिसता. आख्खो काडूक जालो. टायम कांय जालो ना. बरी चोवपाक 8-9 जालें दिसताय बट ना. सो जाताय थिंगा आहाय. ओके सो मेळया तुमकां माशोकसान. ओके हांव नको आतां आलिशा शॉपिंगा या म्हणटा कितें तें. सो या लेट्स गो फॉर शॉपिंग. यू वॉन्ट टू डू शॉपिंग? I was allowed, No, he was not allowed. And the thing is, he was not allowed to film also. He allowed you. बरोबर काय मरे. Yeah, 15 minutes for my whole body and 15 minutes for whole my body केलते ने. and yeah and for my head as well. So guys, आता जालें मुगेले आनी या आतां आज वयत मुगो. हांवें आलिशा की तूं खुशाल जाता आज वयत मुगो. तेका शॉपिंग म्हणल्यार सारकें पिशें आली. बसून लिस्ट करता आसता. एक्चुअली आलिशा येवपा मेळना. गाडयाकू हाडला तें बसून लिस्ट केलां आसतलें कितें जाय आनी कितें ना तें न्ही गो. No, I called my NHS thing. म्हाका लेटर येयलो ती. Regarding what? Regarding my biopsy. Oh yeah guys, सांगपा विसरलो तेकाय लेटर येयलो हा बायोस्पीची. So the only thing I think you have to book, yeah? Book करपा नाका. I'm on a wait list. Okay. Guys, तुम जाणा आसतली कोण UK रावताय ती. ओके गोंय रावताय ती नकोय. सो UK रावताय ती आमगे जाणाय. इन कितू वगत लागतो एक अपॉइंटमेंट येवपा. स्पेशली अशें करून कितें मुगे लेटरीचेर गायलो हा तेणी. इट्स लायक अ स्मॉल मायनर सर्जरी म्हूण. ओके सो तुम जाणा हिंग वेट लिस्टाचेर रावपा पडटा. सो आय हॅड कॉल्ड देम अप एंड दे टोल्ड मी आय हॅव टू वेट ऑन वेट लिस्ट. सो मातशें म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिवपा पडटा व्लॉगाचेर. एक्चुअली म्हाका सांगपा नाका आसलोलें बट म्हाका लायक यू नो कोण रिमाइंड केलें की ते अजून मुगे बायोस्पी रिपोर्ट येयल ना काय म्हूण फेक आनी कोणानी ऑटोस्पी सोदतालो. ऑटोस्पी आनी रिपोर्ट हय. तो कोणाक ऑटोस्पी कोण सोदतालो तेका. कोण ऑटोस्पी रिपोर्ट सोदता तेका सांगता. तेका खबर ना कित्याक कितें म्हणटाय तें कळटा बायोस्पी म्हणटाय ऑटोस्पी. शीक बाबा पयलें नाल्यार मुगे व्लॉगाचेर वचोन बायोस्पी ना स्पेलिंग. सो एटलीस्ट स्पेलिंग सो घालचें आसलो थिंगा. इतलो एंड मग कित्याक दाखयता. बट एनीवेज सोड खबर. तू कोण धुवपा आहा तो धुयलो. तुका धुयलो सारको कास्ताचो. म्हाका लायक जालो तो तुका धुयलो तो.
आणि म्हाका दिसता हांव आजदा येयला जायत दिसता न्हू शॉपिंग नॉर्मली वी गो टेस्को लिडल आल्दी गाइस तुम जाणा हांव टेस्को कितो येता म्हणजे ब्रदर इन लॉ डिस्काउंट and here we go आजदा अरे म्हाका म्हगे ब्रदर इन लॉ डिस्काउंट म्हट म्हणून हांव येता टेस्को so let's go चोया हिंग कितें आहा तें आमकां आजदा शॉपिंग चोया आनी तुमकांय दाखोवया कितें करता बारीकशें दाखोवया कित्याक म्हाका दिसता ना जाल्यार ब्लॉग व्हडलो जातलो बडी से आली अरे तुका धाकटी ट्रॉली जाय हे आनी सांगता धाकटी ट्रॉली व्हरया काय सगळ्या बरो सोडले हात याड हा हेचे गेले व्हडली ट्रॉली सोदूं या जस्ट टेक द स्मॉल वन हे व्हडले घे म्हणल्यार खरें व्हडले घेवन येता सो गायज तुमकां दाखोवया आयज आमी आजदा शॉपिंग कितको करताय तें ओके लेट्स स्टार्ट हाली लागले हेंचो वॉट्स दॅट रवा ओ माय गॉड काटलीशे आहा आमकोडे रवा गेला आलिशान आपल्यागे फर्स्ट थिंग गेल म्हणतो रवा कित्याक आमकां काटलीशे आहाय त्यो फ्राय करपा जाय सो गायज हिंगा आजदा चिकन ना सो वी आर बायींग चिकन थायस वन इज इनफ आनी टू बी ऑनेस्ट गायज आमकां न्हू इतलें शॉपिंगूय नाका बट आजदा बगली आहा न्हू आलिशान जुतकोन चोयल तें सो आलिशागे नोकतो कितें शॉपिंगाक कितें आहा जाल्यार या भितर एटलिस्ट घेया म्हणलें ब्रेड बी नीड एग्स गायज चोयलो माकुडगा सुद्दां तांतयां जाय आमकां सो गायज वी नीड ग्रीक योगर्ट आलिशा घेता एक ग्रीक योगर्ट आलिशा सारकें चूज करून घेता वॉट यू लुकींग फॉर डेट गायज एक सारकें आलिशा करता डेट केन्ना चॅक करपा जाय कित्याक लॉंग डेट आसता तितली बरी न्हू सो गायज भायल्यान जितलें तोंड आहा न्हू तितलें भितरूय तोंड आहा कित्याक हिंगा ह्यो सगल्यो फ्रिज्यो न्हू सायडीन सगळे ज्यूस आहाय मागीर मिल्क प्रोडक्ट आनी मीट तेका लागून भितर बरें शीं खाता बरें जालें लांब घायलो मू आनी आनीक भितरूय घायलो आहा हें बट स्टील थोडी शीं खाता येस सो गायज आलिशा आपयता म्हाका दाखोवपा तांतयां कोंबयेची गो ती केसो कोंबयेची काडे कोंबयेची गो धयली सो गायज तांतयां न्हू दोन भाशेन आसताय धोयी आनी हेंचय ही कितें म्हणटाय गो ब्रावन हय सो गायज एशको आसताय हांव नोको कित्याक लागून म्हूण आय लायक दीस वन्स म्हाका धोये तांतयां खावपा म्हाका मातशें हांव नोको कितें दिसता अशें तांतयां दोनूय सेम आसतली ती बट हांव नोको म्हाका ही ब्रावन तांतयां लायक जाताय म्हाका दिसता ब्रावन आसताय ती ऑर्गेनीक आनी धोये आसताय ती म्हाका दिसता हांव कांय नोको हांवूय नोको बट ती धोये कितको जाताय काय म्हणटा हांव तांतयां कोंबी ती कोंबी न्हू आनी तांचे म्हणटा धोयले आसपा जाय सो गायज म्हाका दिसता ही न्हू भायल्या पोल्ट्रींतूनय आय मीन हांव नोको कितें म्हणटाय तें गायज हांव नोको कितें उलयता बट स्टील कोण जाणाय जाल्यार कमेंटार सांगाय दोन भाशेन तांतयां कितें आसताय ती ओके सो गायज तेच भाशेन न्हू हें घेयलें चुडा बरो मिक्स आसता तितून भिकणां शेव आनी बरें हें आसता हांव नोको कितें म्हणटाय तेका मातशें स्पायसी आसता बरो लागता सो तें घेयलां आनी देन चोकऱ्यो कितें म्हणटाय रे तेका चोकऱ्यो हय आम चोकऱ्यो म्हणटाय रायस स्टिक्स खंय आनी आलिशान आपल्यागे मोगू घेयलें आलिशा गेलें फेवरेट सारकें मोगू वॉट इज दॅट अच्छा आलिशा हें सगळें लायक Is that rainbow milk, cardamom milk? आनी आलिशान आपल्या गेलो फेवरेट बिर्याणी मसाला ओ माय गॉड बिर्याणी पडपा आहा दिसता म्हाका सून आनी गायज तेच भाशेन न्हू आवाकाडो घेता And grapes. एंड आलिशा गॉट ग्रेप्स ओ माय गॉड आलिशा दाखय म्हणटा एंड ग्रेप्स शी लायक्स ग्रेप्स आनी गाडयां बसून खावपा न्हू तेका लायक सारके ग्रेप्स सो गायज नॉट फॉरगेटिंग टोमॅटोज सो गायज तेच भाशेन हें घेया कितें म्हणटाय ते क्लेमेंटायन्स सोंत्रां म्हणटाय तीं घेया वॉट एल्स यू वॉन्ट आली Okay. आय थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन मग आलीच आपल्यागे लिमका घेवन येता लिमका पूण जायलें इंचय बरें दिसता न्हू लायक पयलीं आसनासलो न्हू रे लिमका या सो आमकां लिमका न्हू हाडटा जाल्यार आमकां सावथ हॉल वचपा पडटालें न्हू इंडियन शॉपांचेरूय मेळटालें बट गुड थिंग नाव टेस्को आहा आजदा आहा येस इट्स नायस आनी दॅट्स इट गायज आमगेलें शॉपिंग जालें बरीशी जाली Yep. सो गायज धाकटें शॉपिंग केलां आयज फास्ट क्वीक बट आलिशा कितें चोयता हांव नोको आतां न्ही गिफ्ट कोणा उरल्या दिवपाक No, that's what they do. You see, at Gandolne 25p.
If you go to buy, it was £2.50. So that's how people buy and keep. सो गाईज क्रिसमस येता म्हणल्यार आनी गरज उरलो हा सो No, but people do that, no? कोण घेवपा तो घेवन दवरता नेक्स्ट इयरा कळ्ळें तुका गोरबा कितें कोत्ताय नेक्स्ट इयरा रेडी करून दवरता एश को सवाय पडटा तेन्ना सो गाईज फायनली आलिशा कोत्ता स्कॅन सो या डॅमेज कितें येता ती फायनली शॉपिंग जाली आमगेलें हॅन्साय थोडेशें केलां बट या बरें जालें आमकां शॉपिंग मागीर नाजाल्यार हाली आलिशा चान्स पडटालो टेस्को वचपाक न्ही गा Yeah. सो बरें जालें हिंगा करून आमी शॉपिंग ओके गायस या आतां घरा आनी मेळया तुमकां घरा कडेन ओके सो गाईज फायनली आता आमी घरा येयली स्कॅन केले प्लस शॉपिंग केले आणि या म्हणल्यार तुमकां मारया म्हणल्यार आतां 2 खबरो फर्स्ट खबर गाईज टॉपिक काडया म्हणटो आमगेलो गिव अवेचो Oh, yeah. ओके गाईज आय डेट किती गो I 7 आज 7 तारीख 8 9 10 2 दीस उरले गाईज जे कोणे गिव अवे व्लॉगाचेर जो कमेंट केला ना ते व्लॉगाचेर वचून कमेंट करचे ओके तुम हुंयसर चोयताय ती जस्ट रायट इट लायक मे बी यूके इंडिया आहाय ती जाय जाणांक केलो हा. पण बॉम्बे गोवा दुबय हुंयसर आहाय ती अमेरिका मातशे कमेंट करे ओके गिव अवे व्लॉगाचेर प्लीज ओके दुसऱ्या ब्लॉगांचेर न्हू आनीक तेच भाशेन गायज आमी येतली 10 तारीख लायव्ह टायमींग कितल्या गो Shit, I forgot. यू फॉरगॉट सो गायज आलिशा टायमींग इसरलो आनी तेच भाशेन म्हाका दिसता I तुमी think it's 2:30 p.m. But म्हाका दिसतली तुमी इसरतली अशें करून तेका लागून तुमकां हांव परतो रिमांयडर दिता इसर ना जावपाक ओके 2:30. I सांगला. ओके गायज चला आमी येतली लायव्ह संडे 2:30 ओके Yeah, यूके 2:30 टायमींग UK ओके time. सो गायज तुमी तुमगे टायमींग कितल्या जातलो तो मातशें 8 चोया o'clock Goa time, I think it is. हय गोंय आहा तांकां 8 पडटा दिसता म्हाका ओके सो तुमगे टायम प्रमाणे आमगे यूके टायम जालो कितल्या म्हणटा 2:30 2:30. We So- kept 8 o'clock Goa time. कित्याक जाय जाणांनी म्हणलेलें 8 o'clock दवर म्हणून आमकां हय. कमेंटा. सो गायज गोवा आहा तांकां इंडिया आहा तांकां पडटलो 8 o'clock सो टायम काडे गायज 8 p.m. हय तुम सकाळी 8 रावशे. सकाळी 8 रावशे सो 8 PM तुम्ही रेडी जावाय न्हावून बावन बरी रोजार बुजार तेस बेस कोन आंबोरी बाकोन लायव्ह येवपा तुम्ही रावाय कोणा टायम मेळटे आनी टायम मेळना ती मातशें टायम काडे आनी येयाय ओके सो गायज तुमी सगळीं येयली जाल्यार म्हाकाय बरें दिसतलें आलिशाकूय बरें दिसतलें Yeah. ओके गायज सो 10 तारखे ओडेसांक यूके टायमींग ओके सो तो टॉपिक जालो आतां वॉट एल्स Nothing. Ah. End करूया. आणि येस गायज नथिंग एल्स चडूय सांगना आनी उरलो तुमकां सगळें सांगला न्हू ब्लॉगान आमी कितें सांगिला कितें सांगपा आनी कितें Guys, ना तें decoration उरला जाय ते Yeah. काडपाचें. चोयला आसता थोडे तुम्ही? काडला आमी. कितें जात तें आमी काडलां आनी कितें आमकां काट आमकां जाप उडकास येयलो आमकां थिंग वचपा जाय म्हाका उडकास आहलो बट तूं जेन्ना तूं कामा इनवॉल्व आसता न्हू तूं इतलें बिजी उरता तें काम करपाक तूं तुगे कितें आहा तें सोदता सो एनीवेज गायज आमी टायमार पावली टायमार आमगे सगळें बेगीन जालें पावली, we were हय early. वी वर अर्ली बट या वी वॉज ऑन टायम लेट जावं ना सो आमगे केलें स्कॅन केलें आनी येयलें सगळे भाशेन जालें बरें बट ओनली थिंग इज लायक आतां रिजल्ट येतलो आनी एक विकान ओ मे बी आफ्टर 2 weeks ओके Yeah. आनी चोवपा शकताय हेजी लायट वायट काडलें कितें जात तें काडलां बट उरलो हा तें मागीर बरें करून It's sad moment for me. त्रास इतले पडटाय गायज जेन्ना Not डेकोरेशन full of करता trust. It's going right away for the whole year now. Yeah. आणि जेन्ना तुम कोत तेन्ना गाय जाणां कितले पेशंट्स आसताय करपा ते आलिशान कितले त्रास पेशंट घेयले करपा बरें डेकोरेट करपा आनी फायनली जेन्ना ते काडटा तेन्ना झप 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 काडटाय आनी भितर मारताय आनी हे करस बरें आसतलें भितर गायज आनीक मेन थिंग म्हणटाय तो टॉपिक म्हणटाय तो मुगेलो स्कॅनाचो सो गायज तुम्ही जाणा यूके म्हणटाय ते न्हू जेन्ना तुका कितें स्कॅन आसता वो कितें अपॉइंटमेंट आसता न्हू तो तुका आमची गोंयची भाशेन एक विकान मेळ्ळो ते हिंगा न्हू तुका Or म्हयने You can do it same day in Goa, no? Scans. हय स्कॅन सेम डे लेगून तुज्यान करूं जाता गोंया बट यूके न्हू तुमी जाणा जे कोण यूके आहाय तांकां खबर आसतली एक तुका अपॉइंटमेंट मेळटा जाल्यार तुका 5 म्हयने 6 म्हयने एक पाट ओरोस रावपा पडटा जे भाशेन म्हाकाच आतां आमगेलें स्कॅन MRI स्कॅन म्हाका पयलो एक्सिडंट जालो तेदो केलो हांवें 2 सो आतां म्हाका हो 1 वर्सान येयला स्कॅन सो गायज इतली इजी न्ही यूके म्हणटाय तें तुका रोकडे स्कॅन मेळपा तुका अपॉइंटमेंट मेळपा तुवें जाय तो टायम काडूं पडटा पासियन्स काडूं पडटा ओके सो म्हाका आफ्टर 1 year मोर दॅन 1 year गेलो फक्त routine अशें न्हू. रुटीन म्हणल्यार बट दे हॅव टू चॅक नो Yeah. सो गायज म्हाका एक्सिडंट जालो ते भाशेन हांवें सांगिल्लें ते भाशेन म्हाका तकली मार लागलो मागीर रिब्स फ्रॅक्चर जाल्ली 3 रिब्स हें डिस्लोकेट जाल्ले
सो गायज आता तांकां चोवपा जाय न्हू पत्ते हांव सारको फूल रिकवर जाला वो ना तो बट ते चोवपा तेणी 1 वर्स लायलें गायज म्हाका 1 वर्स मायज आय थिंक मोर दॅन 1 इयर तेणी म्हाका स्कॅन धाडला आनी फायनली हो म्हगेलो स्कॅन जालो लास्ट विका हांव तो लास्ट हाटलिसां गेलो तो आमगे कितें प्रॉब्लम जालें आनी आमी परत येवपा पडलें ओके सो फायनली जालो आफ्टर मोर दॅन अ इयर कळ्ळें तुका 1 वर्स 2-3 म्हयन्यांनी म्हाका स्कॅन येयलो ओके सो गायज इतली इजी न्ही युकेक तुम युके आहाय तांकां खबर आसतली गोंय आहाय तांकां खबर ना गोंय आहा तांकां दिसता इतलें बरें इजी आमगे गेले बांबोले तेगे फोर्सान तेगे फावर मारला म्हाजो तो वडकीचो तेका दिलो वडकीन आपले स्कॅन केलो तेसो जायना गायज हिंगा ओके सो गायज इतली खबर आनी कांय ना सांगपाचें आनी उरलो तुमी सगळे चोयलो आसतले आनीक हय समजता तुमकां लायकूय जाला आसतो मो आनी गायज यू नो हांव ट्राय कोत्ता हालीं म्हगेले ब्लॉग बरें इंटरेस्टींग करपा नॉट बसोन एशें कोन्न उलोवपा म्हाका लायक जायना इतलें बसोन उलोवपा आनी तुमकांय लायक जावपाना बसोन एक मनीस डेली कितें भाशण सांगता काय म्हूण ओके सो म्हाका भाशण दिवपा ना आनी भाशण दिवपा आसलो जाल्यार म्हाका दिसता हांव पॉलिटिशियन जावपाचो टिचर जावपाचो ओके आय एम जस्ट अ सिंपल ह्युमन बींग ओके आमगे डेली लायफान डे टू डे लायफान कितें जाता सकाळीं कितें जाता सायन्सा कितें जाता तें सांगता एक पाटी म्हाका सकाळींचें दाखोवपा मेळना सायन्सा दाखोवपाक पडटा कित्याक हांव बिजी आसता ओके सो जेन्ना म्हाका सकाळीं दाखोवपा मेळटा तेन्ना हांव सकाळीं दाखयतलो इवनिंग दाखोवपा मेळटा तेन्ना इवनिंग दाखयतलो ओके सो गाय डिपेंड्स म्हाका टायम केन्ना मेळटा म्हाका आनी आलिशा टायम केन्ना मेळटा तेन्ना ब्लॉग करता आमी ओके सो दॅट्स इट गायज आनी कांय ना समजता हांव आयचो ब्लॉग म्हगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू आनी गायज विसर नाका सबस्क्रायब करपाक म्हाका खूब लायक दिसता खूब बरें दिसता की जायतो लोक मोर अँड मोर पीपल आर कमिंग अँड वॉचिंग माय ब्लॉग्स या आनी लोक आनी येता इंटरॅक्ट करता आनी कमेंटूय करता बरोबर I saw hundreds of people who joined my channel and watching recently. Okay, and subscribe वी केला तेणे recently. Thank you तुमका, thank you so much. आणि अशें करून कमेंट करे बरोबर कमेंट करे आणि चोय आणि जे कोणी सबस्क्राईब केलं ना तेही करे ओके दॅट्स इट गाईज वी लव यू सो मच सांगो म्हणटाय ती उतर नाही कित्याक तुम्ही म्हाका कितलो सपोर्ट करताय तो म्हाका कळटा ह्या ब्लॉगांतल्यान ह्या कमेंटांतल्यान आणि जे म्हाका व्यू येताय म्हणजे तुम्ही जाणाय म्हगेले सबस्क्रायबर आहे 1500 but the amount of view I'm getting, the amount of comment I'm getting, it's double, triple, okay, triple than subscribers, okay. So thank you so much once again. And जे कोण उरले subscribe करपाचे, please subscribe करे, okay. So समजता guys, आयचो मुगेलो ब्लॉग तुमकां लायक जाला आसतो मू लायक जाला जाल्यार प्लीज लायक करे, शेअर करे, सबस्क्राईब करे, एक अनेक पाट सांगता. आणि मोग आसून मेळया तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान. टिल देन गायज, बाय.